हांवें ह्या वर्सा 70 किलो पर्यंत रंग करपाचे अशें ठरयलें आणि त्या पद्दतीन हांव वावुरलो. गेल्या 15 दिसाच्यान हांव ह्या कामा खातीर बरीच मेहनत घेतली. जंगलांनी फिरप, ती झाडांची फुलां, पानां हे कलेक्ट करप आणि ती हाडून सुकोवप, तेज्या उपरांत तेची पावडर करप आणि ती मिक्सिंग करून पॅकिंग करप, हे सगळें हांवें काम केलें. आणि लोकां खातीर आतां बाजारांत हांवें उपलब्ध करून दिवपाचो एक म्हाज्या कसल्यान प्रयत्न केल्लो आसा. तेज्यानी जास्तीत जास्त लोकांनी वापर करचो आणि हो कलर आसा जो कॅमिकलचो तेजो टाळपाचो प्रयत्न करचो. हो कलर जो आसा जरी तोंडान जरी गेलो जाल्यार तेजो कांयच फरक पडना. हो हिरवो रंग आसा हो भाजये पासून तयार केल्लो आसा. तशेंच हे आमचे भाजयेची बीट्स आसा तेंच्या पासून तयार केल्लो आसा. हळद पावडर, केसरी, हळद पावडर आणि केशरी हांचं मिश्रण करून केल्लेलो आसा. पालकची भाजी, सावरीची फुलां, अशे वेगवेगळ्या झाडांचे पानां फुलांचो वापर करून हांवें हो रंग केल्लो आसा. आनी हो रंग खाल्लो जाल्यार आंगार जरी पडलो जाल्यार तेजो कांयच परिणाम जावचो ना. म्हणजे हांव ह्या रंगान डेलीच म्हाज्या आंगाक लावन प्रयोग करीत आसता. म्हणजे दीसभर त्या रंगानच रावलेलो आसता. त्या कारणान म्हाका तरी अजून पर्यंत तेजो कांय इफेक्ट मेळोंक ना. गेल्या 2 दिसाच्यान म्हाका गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांच्यान, मडगांवच्यान, काणकोणच्यान, वास्कोच्यान, आमचे फोंडा, म्हापसा, पणजी, मिरामार ह्या भागांच्यान बरेचशे फोन येता. जे डॉक्टर आसा, टिचर्स आसा, हेंच्यांनी म्हाका हे कॉल केले, एडवोकेट जे म्हाका मेळपाक सोदता किंवा कलर जाय म्हणून मागता. आनी तेंच्यांनी जेन्ना म्हाका फोन करून जेन्ना कलर व्हरपाक येयले, आयज आमच्या घरा कडेन तेंच्यांनी कलर घेवन गेले.